Hello guys, good morning. कशी आहे तुम्ही सगळी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. सो आता आयज व्हॅलेंटाईन डे न्हू, सो हांवें म्हळें पिटराक कितें स्पेशल ब्रेकफास्ट करतलें कित्याक तो कामाचो येतलो आतां. ओके, आनी खबर ना वयतो बी जाल्यार भायर, सो सद्या तरी खबर ना. सो हांवें म्हळें आतां तें कितें करतलें, सो तेका लागून तेका न्हू अशें को लायक रॅप्स बी लायक. सो हांवें म्हळें ब्रेकफास्टाक तेका आयज हांव स्पायसी चिकन तिका रोल करतलें. ओके, सो हांवें म्हळ्यार कोता न्हू, हांवें म्हळ्यार तुमचे कडेन शेअर करतलें. ओके, सो आतां हांव तें करपा वयता आनी तितून न्हू हांवें रॅप म्हळ्यार रॅप तुमचेर कसले यूज करूं जाता, लायक पराठा घेवपा जाता, चपाती करूं जाता, बट हांवें न्हू पिठा ब्रेडा पीठ कालून दवरलें, सो हांव तेज करतलें. ओके, इट्स अप टू यू ऑल, तुमगे चॉयस तें, तुमकां कितको जाय तेश करून. ओके, सो आतां हांव करपा वयता, तेका लागून मातशें बेगीन उठला, तो 7 o'clock म्हळ्यार येतलो. ओके, सो तेका लागून आतां हांव कोत्ता. सो तुमकांय दाखयता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हिंगा हांवें घेयला हेचो 500 grams चिकन आनी अशें करून लांब स्ट्रिपान कट केला. ओके, आनी हिंगा आतां हेचो 1 teaspoon टर्मरीक पावडर आनी 2 teaspoon हांव चिली पावडर घातलें. तुमल्याक स्पायस जाल्यार लेस घाले. ओके, 1 teaspoon हांवें क्युमीन पावडर एड केला. 1.5 teaspoon हांवें कोरिएंडर पावडर घायला. मागीर 1 teaspoon हांव हेचो ब्लॅक पेपर एड करतलें पावडर तो. 2 teaspoon हांवें सॉल्ट घायला हिंगा आनी 1 कपशें हांव हेचो कर्ड घेयला. आनी आतां हिंगा 1/4 कपशें हांवें ऑयल घेयला. कसलें ऑयल एड करूं जाता तुमच्यांनी. आनी 2 tablespoon हांवें पळय कॅचअप एड केलें हिंगा, टमॅटो कॅचअप घेयला तें हांवें. आनी हांवें आख्खो एक लेमन पिळा आनी तो घायला. आनी हँडफूल अशें कोरिएंडर बारीक चॉप करून घायला. आनी आतां तितून बरें हांव मिक्स करून घेता तें. सो ते बरें तो मसाला तेका बरो चिकना लाग पासून. ओके, आनी मॅरिनेट करपा रातचें दवरूं जाता, ओ टायम ना जाल्यार 30 minutes पासून दवरपा जाता. ओके, सो आतां तें मॅरिनेट जालें सगलें आनी आतां हांव तें फ्राय करतलें. सो तितून ऑयल बी कांय घालपा नाका कितें ऑलरेडी तितून एड केलोलें तेका लागून. ओके, सो आतां तें सगलें आमी कायलीं ट्रान्सफर करुया आनी लायक लो फ्लेमीचेर बरें भाजया तें. ओके, कित्याक चड हाय दवरलें जाल्यार बेश्टें करपतलो मसालो आहा तो. ओके, सो स्लो हेजेर दवरया. सो तें चिकन जाता म्हळ्यार आमी न्हू मिंट कोरिएंडर चटणी रेडी करूया तेजी घालपा. ओके, सो हिंगा हांवें 4 घेयला आनी हितून 1 cup हांवें हिंगा कर्ड घेयला. 1/2 cup हांवें मिंट घेयला. 1 cup कोरिएंडर घायलें. ओके, 2 ग्रीन चिलीज अशें करून मोण घातो तें. ओके, मागीर तें मिक्सरान जावपा न्हू सारकें तकलें. 4 हांवें गार्लीक क्लव्स घेयले. ओके, मोठे आहात मातशे मोठे आसलो म्हूण हांवें 4 घेयले. ओके, 1 teaspoon हांवें क्युमीन सीड्स घातलें. ओके, 1 teaspoon सॉल्ट घाता आनी 1 teaspoon हांव शुगर एड करता. ओके, ब्रावन घायल्यार तुमकां वायट जाल्यार वायट घालपा जाता. ओके, आनी हेज न्हू आतां फायन पेस्ट करून घेवपाचें. ओके, लायक चटणी भाशेन अशें करून जाता तें. ओके, सो बारीक करून घेया. कोतान मागीर दाखयता तुमकां कशें करून दिसता तें. ओके, सो हेचो रेडी जालो. ओके, आतां हांव धाकटे कंटेनरान ट्रान्सफर करून घेता. आमगें हें जालें. आतां तें मातशें न्यू दी 1-5 minutes. ओके, मागीर आमी तेजें असेंबल करुया. सो हे आनी रातीको काल फुगो घायलो न्हू, सो तें हांवें लाटी तें दाखयना तुमकां. ओके, आतां सो सोमतें भाजता आनी तुम मागीर हांव कितको असेंबल करपा घालपा तें दाखयता तुम मागीर. ओके, रेडी जाली. हांवें रेडी केली चपाती ओ पराठा ओ पिठा ब्रेड वॉटेवर आनी मुगे चटणी आनी तें चिकन केलो तें. ओके, सो आतां लेट्स
तुमकां आनी कितें घालपाक जाय जाल्यार एड करूं जाता ओके हांव तें आनी चटणी आनी चिकन आनी जस्ट आनियन एड करतलें ओके दाखयता तुमकां चोय सो फर्स्ट हांवें चोय चिकन एड करतलें ओके तें प्रिपेर केलां तें चिकन ओके आतां तेजे येयल्या न्हू चटणी रेडी केलो न्हू ती घालया आनी थोडोसो न्हू अशें आनियन घालता तुमकां जाय जाल्यार कॅप्सिकम लेटस वॉट एवर तुम बॉल लागोन तें एड केलें जाता ओके सो आतां तेका रोल करतलें ओके सो आपण रोल कोता कित्याक म्हाका तो होल्ड करपा जायना मोबायल ओके एक हातीन रोल करचो जायना सो कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां सो रेडी आहा मुगेलो ओके स्पायसी चिकन तिक्का रोल ओके सो आतां तेका तें बरें हिंगा लायक डेकोरेट कोत्ता तेका ओके आनी मागीर दाखयता तुमकां एश को केलां सिंपल केलां ओके म्हाका आनी कांय नासलो डेकोरेट करपाक कॅन्डल मागीर पेटयतलें तो येयलो म्हणटरी ओके सो केसो तें सांगा ओके जालें रेडी सद्या थिंग लायट पालून बी दवरल्या सो तो येयलो म्हणटी मागीर हें करपाचें ओके आनी म्हाका आनी कांय हाडूं मेळना कित्याक म्हळ्यार ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट आयडिया कित्याक खूंय वयत जाल्यार म्हाका तेका घेवन वचो पडटा कितें हाडपाक सो ऑब्वियसली तें कळटा आसलोलें सो हांवें म्हळें ब्रेकफास्टा तर तेका आयडिया आसपा ना हांव कोतो म्हणून सो रॅप बी कोत्तो म्हणून सो हांवें म्हळें हांव तें कोत्तोलें ओके सो चोय आतां येयलो म्हणटरी मागीर दाखयता तुमकां रिएक्शन ओके सो मागीर मेवता तुमकां सो हेचो वात पेटयले आमी दिसती पडना दाखयता लायट पालयता न्ही चोय ओके सो तो येयला भितो हा हाचो पिटर येयलो चोय तुगे फेवरेट रोल केला चिकन तिक्का रोल तो दाखयना तोंड आनी हेचे दोग जाण आमगेले वॅलेंटायन डे हॅपी वॅलेंटायन डे मम्मी हॅपी वॅलेंटायन डे मम्मी पूत तो पालोवपा येता तो पालोवपा येयला चोड येत आसलें तोलो तेका हाती सगळें पालयलें रे एक दिवार तेका तेड आपणान पावलेलो सगळें बोंगो बाबड्याचो बघ नोटा दिस हॉट नानू ओके सो तो हातूय आता आनी मागीर सांगता केस जाल थंय सांग थंय मागीर ओके आतां येयलो तो मातशें चेंज बी कोत्ती न्हांवता बी आनी मागीर हें कोत्ता ओके मागीर मेवता तुमकां सो बाबा पावोन बी येयली हांव बाबा पावपाक गेल्लें पिटरान गाडी घालून कुपाक केली आनी तेका म्हळें मातशें थोडें शॉपिंग कर थंय शॉपिंग कोत्ता म्हाका रोजीस हाडले वॅलेंटायन डे आनी एक चॉकलेट हाडलें सो थँक्यू माय लव ओके सो आतां चोयताय वयता नाजाल्यार मागीर मेळटा तुमकां सोमतें ओके बाय वयचो आतां फूल न्हू मातशें वाजांक घाता ती प्लास्टीक घालो ती काडले हांवें ओके आनी थिंग वयर दवरली सो हिंग घालता आतां सो इथे मातशी टावना येयल्ली टावना म्हळ्यार नुस्तें व्हरपा येयल्ली आयज म्हळें पुलाव बुलाव तेसो करपा न्हू शीत कोरया म्हळें बरें सो शीत कोडी आनी फ्राय सो पिटरान मोडसो घेयला सो तेजी कोड कोतो हांव आनी फ्राय कोत्तोलें ओके आनी आतां वयताय घरा रांदूं जाय आनी मागीर मेवता तुमकां ओके आय सी यू ऑल लेटर आतां पावलें आनी हांव चेंज बी कोन्न येयलें आनी हेचे बोडका हांवें मीठ बी लायलां ओके रांदूं जाय आतां फास्ट फास्ट वगूच जाल न्हू पार जाली आनी एकाचे मसाला लायला सो ते मागीर फ्राय कोत्तोलें आनी घोसाळ हाडें इंडियन शॉपाचेरूय गेल्ली सो तेजी भाजी कोत्ता सो सगळें केलें म्हणटरी मागीर दाखयता तुमकां ओके सो आय सी यू ऑल लेटर सो जेवण जालें रेडी आनी हांव जेवपा येयलां प्रिंसान न्हिदलो हांवचे सो हांवें म्हळें हांव जेवन काडटलें सो दाखयता तुमकां आयज कितें केलें तें ओके तेचे मोडशा कोड केलें
बोडकांची ओके आनी फ्राय केला आनी घोसाळ्या भाजी ओके. सो हांव जेयत पी आनी हांव मागीर मेळट तुमकां ओके. आतां मेळट तुमकां जेयन बी मागीर व्हडलेशें कांय केलें ना कित्याक PSN येयलो आनी पिटर काल नायट कोण येयलो न्हू सो इल्लोलो आसलोलो सो म्हळ्यार आसती आतां आनी खंय वयचें न्हू म्हणलें मागीर चोया फाल्यां ना जाल्यार संडे बी वयत जाल्यार मागीर हांव शूट करता पण आयज नाका मुसायड आसती उदोरू आमी अशी टावना आमी भोंवोन येयली न्हू कितें कितें घेवन येयली म्हण आनी भायल्यान मातशी थंडी आहा आसती म्हण मागीर ताका ओके या म्हणटा तो एक्चुली बर्किंगा या म्हणटालो हांयसर नाका लास्ट फ्रायडे गेल्ली मागीर तो न्हिदलो मागीर ते आनी थोडेशे शाउट आवट्स ते घेता ओके. सो फर्स्ट इज एविएला फेर्नांदीस, इमॅक्युलेट फेर्नांदीस, जुआनेट डा सिल्वा, फ्लॅन्सी रॉड्रिगीस, कार्मिना मेनेझीस, रेजिना फेर्नांदीस, इवा ब्रगांझा, कॅशली जोनस, रोजिना मास्करेनस, आमची गोवन फामेल, फेर्नांदीस फॅमिली, रिना एलियन रोजारियो ओके जाली इतली आसलोली ओके कालची व्हिडिओची. आनी आय होप तुमगे सगळ्यांची लायक स्पायसी चिकन तिका रोल लायक जाला आसतो म्हणून तो रॅप केलो तो आनी तुमी ट्राय कराय ओके आनी सांगाय म्हाका केसो जालें ते. सो ती पराठाच जाली ते रोटीज पराठा चपाती कितें घेवपा जाता तुमकां स्पेशल तेंच करपा जाय म्हूण नाका ओके. आनी आमगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोता. इफ यू लायक माय व्हिडिओ प्लीज लायक शेयर आनी मुगे चॅनला कोण अजून सबस्क्रायब केलें ना ते प्लीज सबस्क्रायब कराय ओके. एंड देन ऑल टेक केयर एंड आय विल सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड से बाय ओके. चलो देन बाय.